दुसरे उत्तेजनाचे नाव भारतीय अवॉर्ड प्लीज गटे असं आम्ही मागणी करता सरकारकडे गेल्या वर्षी देवस्थान समितीचे उपाध्यक्ष सुरेश पावसाळे आणि सचिव श्री महाराष्ट्र नारायण सैनिक क्षेत्र विकास प्रकल्प श्री जिल्हापूर तसेच स्थापत्य आणि वास्तुशास्त्राप्रमाणे साकारले अंदू मडगांवांतली 114वी दिंडी आनी ह्या दिंडेची एक खासियत म्हणजे हो खरो उत्सव अशें म्हणटात की नीज मडगांवकाराचो न्ही जो घाटावेल्यान जे थोड्या वेपारी आयिल्ले तांणी सुरू केल्लो पूण सुहास बाबा आज म्हाका दिसता की हो उत्सव मडगांवांतलो मडगांवकारां सगळ्याक व्हडलो उत्सव चल्लो आसा गोमंतक टीव्ही हाचेर एक आमी खाशेली कार्यावळ करतात आमचे बरोबर आसात सुहास कामत जे सुहास कामत ह्या हरिमंदीर ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात सुहास बाबा तुमच्या यादींतली दिंडी तुमी ल्हान आसतनाची कशी आसताली ही दिंडी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जवळ जवळ 1909 साली सुरवात जाली आनी तेन्ना पासून ही दिंडीची प्रथा चालू आसा आमी भुरगेपणान आमकां कळूंक लागले त्या प्रमाणे आमी पळयताले हो दिंडी महोत्सव सुरवातीक तेन्ना आयचे प्रमाणे कांय साधन सुविधा रस्ते बिस्ते व्हडले कांयच नासले तेन्ना पुर्तुगीज राजवट तांबडे मातयेचे रस्ते लायटीचे जनरेटराचेर जी लायट पेट्टाली बारीक बल्ब त्या संबंदान जेन्ना आमच्या भाविकांनी मडगांवकारांनी दिंडी काडपाची थरयलें सदां खांद्यार घेवन लोक भावीक दिंडी रस्त्या वयल्यान व्हरताले मडगांव शहरांतल्यान भ्रमण करताले आनी ताजे बरोबर पेट्रोमाक्स घेवन बायलो आमी तांकां हें म्हणटाले भाडेला म्हणटाली ती 20 जाण आसताली ती पेट्रोमाक्स घेवन आमी बरोबर दिंडीची आमची पालखी वताली आनी पेट्रोमाक्स ते मागीर मदीं मदीं तांकां प्रेशर मारप वारें मारप ही प्रथा ते आमी भुरगेपणान आमकां एक मजा दिसताली ती अशे तरेन ही दिंडी सुरवात आमी पळयली आमच्या भुरगेपणांतल्यान आनी तशी कंप्लीट त्या शहरांतल्यान एक फेरी मारून जी आज पर्यंत ती परंपरा चालू आसा आनी दुसरे दिसा ती हांगा दिंडी परत येताली आनी गवळण कालो जातालो भुरगे सगळे ते दही हंड्या जातालो आनी त्या तशें ती समाप्ती जाताली दुसरे दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी म्हणटा त्या दिसा दिंडी आमची पालखी भायर सरता ती आजूय त्याच तिथीन भायर सरता आनी चतुर्दशी म्हणजे दुसरेच्या सकाळी ह्यो परत परिभ्रमणा करून मडगांव शहरांतल्यान परत भितर सरता दुसरे दिसा आनी दहीकाला गवळण काला काळून समाप्ती जाता सुहास बाबा ह्या दिंडेक हांवें फाटीं म्हणल्यार अशें म्हणल्यार पयलीं म्हणटा तशें ही दिंडेक एक वेगळोच इतिहास आसा कारण हे भायल्यान जे आमचे थोडे वेपारी हांगा आयिल्ले तांणी सुरू केल्लो उत्सव असो एक हे आसा ते विशीं थोडें सांगपाक शकतात की कसो सुरू जालो हय अशें बरयल्लें आसा आनी अशें आमकां म्हायती आसा त्या प्रमाणे सुरवातेच्या काळांत आतां
हाणें म्हणलेले प्रमाणे की एक 5-6 जाण व्यापारी वर्ग जो हांगा व्यापार केला. मडगांव शहर हे पयलीं पासून तशें एक व्यापारी मुख्य व्यापारी केंद्र, एक विद्येचें माहेरघर अशें म्हणटात, सांस्कृतीक आनी सामाजीक चळवळीचें एक केंद्रबिंदू. त्या दिवशी हांगा वेव्हार मोठो जातालो. दक्षिण गोंयची राजधानी वेव्हारीक दिसता अशें म्हणटात मडगांव शहर. अजुनूय तशीच परिस्थिती आसा. त्या दिवशी हे जे व्यापारी मंडळ जें आयलें म्हणजे हाणें म्हणल्या प्रमाणे बेळगांव किंवा हुबळी महाराष्ट्रांतल्यान आनी ते व्यापाऱ्याक लागून आयले. पूण ताणें कितें केलें शेवटी एका हांगा ते खोलयेन रावताले जे पयलींचें देवूळ आसलें हरिमंदीर ह्या चाळीन शांबा शेट स्मृती म्हणटात थंय तांकां ती खोलयेन ते रावपाक लागले. आनी जेन्ना सांजचे येवन ते जेन्ना एक तरेचे खेळीमेळीन तांचें हें चलतालें. पण हळूहळू कितें जालें व्यापाराचें आसले कारणान एकामेकाचे हेजे कारणान थोडे एक आर्ग्युमेंट अशें जावपाक लागले आनी वाद जावपाक लागले. म्हणजे हळूहळू ते वाद वाडपाक लागले. म्हणून ते मातशे मोठ्या पडचे न्ही म्हणून एका सदग्रस्तान एका भाविकान कितें केलें की तुमी अशें करात ते डिस्कशन तुमी करनाकात हांगा खोलीन, फक्त एक आराधना करा देवाची विठ्ठल रखुमाई. कित्याक पंढरपुराक वारी जी वताली ती तांकां दिसतालें की आमी वचचें म्हणून. आषाढी एकादशीक तें शक्य नासलें कित्याक भरपूर पावस भरपूर पावस आनी वचपाक खंय अडचणी इतल्यो की आतांची भशेन तें पिक्चर नासलें. ही 100-110 वर्सां पयलींची खबर. ताणें कितें केलें आषाढी एकादशीक वचचें न्ही एटलिस्ट कार्तिकी एकादशीक या म्हणून ते भायर सरले वारी करपाक जी पंढरपुराक वारी वता. पूण पुर्तुगीज राजवट तांकां वचूंक दिलें ना, आडायले अशें म्हणटात. म्हणजे बरयल्लें आसा की तांकां सीमेर आडायले कारवार सायडीक किंवा हेवटेन मिरज आनी ते परतून येवचें पडलें. तांकां खूब म्हणजे मनान तळमळ आसली पूण वचूंक शकना. म्हणजे कितें करताले म्हणजे ते परत जेन्ना आयले तेन्ना आषाढी कार्तिकी एकादश जावन गेली. त्रयोदशीक तांणी दिंडी काडपाची गेली. अशा तरेन ही त्रयोदशीक आमी दिंडी सुरवात जाली. त्रयोदशी जाला कार्तिकी आमचो उत्सव जाता. एकादशीक जायना, एकादशी जायना म्हणटात आमी कार्तिक एकादशी उत्सव, पूण त्रयोदशीक दिंडी भायर सरता. अशी तर ही परंपरा ती आज पर्यंत ही चालू आसा. जे चित्र पयलीं आसतालें दिंडेचें पालखी म्हजे कडेन ताच्या संबंदान एक फोटोय आसा पयलींचे. पालखी जे खांद्यार घेवन वताले आमचे भावीक ते आतां कालांतरान सगळें हें चेंज डेवलपमेंट लागून पयलीं पेट्रोमॅक्साच्या उजेडान पण आतां LED लायट्स आनी सगळे प्रकाश झोत जालें उजेडान सगळें हें थाटामाटान दिंडी ही साजरी केली जाता. आनी ह्या देवस्थानान मोठ्या तळमळीन ते परंपरा चालू दवरपाचे प्रयत्न करून ही परंपरा राखली. एक धार्मीक सलोखा एकोपा निर्माण करपाचो उद्देश एक दिंडेचो आसलो अशें ताणें म्हणलें की तेन्ना बंधनां आसतालीं. पोर्तुगीज राजवटीन आमकां ओपन अशें धर्म आमचे हिंदू धर्माचेर कांयच हें नासलें, एलाव करनासलें ते. म्हणून एक सामाजीक जे आतां एक कार्यक्रम जाता तशें एक सार्वजनीक असो महोत्सव होऊन मडगांव ही दिंडी सुरवात जाली. आनी अजुनूय मडगांव शहरान सार्वजनीक महोत्सव म्हणजे फक्त एक दिंडी उत्सव महोत्सव आनी सार्वजनीक महोत्सव मडगांवान ना अशी ही परंपरा दिंडीची. सुहास बाब तुम्ही म्हणला तशें की ही दिंडी सुरवात केली थोडे आमचे ताका आमी मडगांवकार घाटकार म्हणटाले आतल्या ह्या व्यापाऱ्यांनी. तातूंत भितर आमचे घोळबा आसतले, मोडेकार म्हणून नंतर आयले आसतले. पूण हो उत्सव जो पयलीं थोडे व्यापारी करताले तो मडगांवकाराचो कसो जालो? हां, सुरवातीक जे व्यापारी तातूंत नरगुणकर बंधू म्हण एक आसले, घोळबा गोपाळ शेट घोळबा, बागेवाडी आनी अशे कांय व्यापारी वर्गांनी सुरू केलो. मागीर कितें जालें की हांगसरले जे आतां बागेवाडी हांणी ही पळय जागा आज देवूळ उबें जालां ही जागा तांणी 1931 तांणी दान केली. तांचो जागो बागेवाडीचो जागो ह्या हरिमंदीर देवस्थान सेवा समिती आनी लिंगायत ह्या तिनूय ह्यो जागा आसा त्यो तांणी दान केल्यो 1931. तेन्ना त्या दृश्टीन ते दान करून ते हांगा आमच्या उत्सवाक भितर सरले. ताचे बरोबर सडेकार कुटुंब आसा, नेवगी कुटुंब आसा, हे सगळे मनीस मुंज कुटुंब आसा, ते सगळे येवन हांगा ह्या दिंडीचो उत्सव मोठ्या प्रमाणात दबाज्यान करया अशें चिंतून हे भितर सामील जाले आनी बरोबर आमचे मडगांवकर आयले. म्हाका सांगून सुद्दां खूब भोग दिसता की ह्या फावंडर मेंबर म्हणटात ताका तातूंत सुद्दां म्हजो आजो गोविंद कामत हाजें सुद्दां नांव त्या रजिस्टराचेर आसा, ते फावंडर मेंबर
तोच ताजो मुख्य वांटो सुद्दां आसलो. त्या दृश्टीन आमची फॅमिली ह्या दिंडेक आतां संबंदीत आसा की आमच्या कागदपत्रानुसार ताजो उल्लेख केल्लो आसा आनी ती फावंडर मेंबराची नांवां सुद्दां आमचे कडेन आसा. अशे दृश्टीन हळू हळू सगळे नागरीक हातूंत भितर येवपाक लागले आनी एका तरेन मडगांव शहरान मडगांवकारांचो एक असो उत्सव जावन पडलो. आनी मडगांवकारांनी ह्या उत्सवाक आपले प्राण म्हणजे भितर इतले इनवॉल्व केले की हळू हळू एक ताजें डेव्हलपमेंट जायत गेलो. म्हणजे उत्कर्श प्रगती अशें करी तशें पेट्रोल मार्क्स गेले, दिवे आयले, मागीर लायटी आयल्यो, हे आयले, तशें करून आतां हळू हळू हे असं इतलो डेव्हलप म्हणजे विकास म्हणजे विशाल अशें दिव्य स्वरूप हांगा दिंडेक प्राप्त जाल्ला. ते हेजें कारण मडगांवकारांची इनवॉल्वमेंट. सुभाष बाबा, ह्या दिंडे कडेन बेळगांवचें एक नातें आसा. बेळगांवचे कलाकार पयलीं हांगा येताले, ते आपले दिंडेक भितर हे येताले, तें नातें अजुनूय आसा. आनी विशेश म्हणजे हे बेळगांवचे तुमी जे उल्लेख केल्ले प्रमाणे की ते वारकरी संप्रदाय, ताजे मुख्य वारकरी जे मृदंग टाळ घेवन विठूचो गजर करीत पालखी बरोबर वतात. ही पंढरपुरा जी चलता प्रथा ती हे वारकरी जे संप्रदायाचे मनीस तेन्ना येतात, अजून पर्यंत येतात. म्हाका सांगपाक खूब हें दिसता की ते वारकरी म्हणून आमी ती प्रथा चालू दवरल्या. आमी तांकां मुद्दम आमंत्रण दितात, आमंत्रण करून तांकां आपयतात, अजूनय येतात, ह्याय वर्सा येतले. आनी इतलें की काही लोक 75-80 वर्सां क्रॉस केल्ले आसात, ते सुद्दां अजुनूय अनवाणी पांयांनी ह्या दिंडी बरोबर वतात. आमी हालींच 2-3 वर्सां पयलीं एका 85-86 वर्साच्या वारकरीक आमी सन्मान सत्कार केल्लो हांगा. अशे वयस्क मनीस सुद्दां अजुनूय ह्या दिंडेक मुद्दम हाजीर जातात आनी त्या दिंडे बरोबर 24 तास अनवाणी पांयान ताळ मृदंग आनी विठूचे गजर करीत हे दिंडी बरोबर आसतात. वारकरी मंडळी ताका म्हणटात. हांव मनोहर बोरकार, श्री हरिमंदीर देवस्थानचो सचिव. सगळे मडगांवकारांक आनीक आमच्या सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार करता. आनीक हरिमंदिराच्या संदर्भांत आनी दिंडेच्या संदर्भांत एक अल्पशी माहिती तुमच्या मुखार दवरता. श्री हरिमंदीर देवस्थान हे भायल्या राज्यांतल्यान, कर्नाटक म्हणात, महाराष्ट्रांतल्यान म्हणात, असे आयिल्ले हे कांय व्यापारी लोक मडगांव स्थायीक जाले. आनीक तेन्ना पुर्तुगेजाची राजवट आशिल्ली आनी त्या राजवटींत जशे जुलूम जालेच तशे कांय बंधनां आशिल्लीं गोंयकारांचेर. गोंयच्यान भायर वतलो, दुसऱ्या राज्यांत वतलो जाल्यार पासपोर्टाची गरज आसताली. आनी ताका लागून हांगा आमच्या मडगांवांत खुबशे विठ्ठल भक्त आशिल्ले. तांकां तें मनां दिसतालें बाबा आमी विठ्ठलाची वारी करया, पूण त्या पासपोर्टाच्या झंझटाक लागून तांकां तें जमना आशिल्लें. म्हणून ह्या व्यापारी लोकांनी सगळे एकत्र जाले. बरोबर कांय आमचे मडगांवकार आशिल्ले, तांकां घेवन ताणें लोटलेकर चाळी, शांबा लोटलेकर हांच्या चाळींत एक फोटो फ्रेम दवरली आनी थंय ते देवाचे भक्ती करपाक लागले, नामजप करपाक लागले, नामस्मरण करपाक लागले. आनी तातूंतल्यान अशी एक इच्छा प्रगट जाली की आतां आमी वारीची एक पालखी करया आनी पालखी घेवन मडगांवांत आमी फिरया. म्हणून हो तांचो संकल्प विठ्ठलान पुरो केलो. आनी 1909 बरोबर हांगच्यान जी पालखी हरिमंदिरांतल्यान पालखी काडली, ते पालखी सरळ 2-3 अशे पार जाताले आनी ते पार म्हणल्यार गायनाच्यो बैठकी जाताल्यो. आनी ते बैठकींतल्यान एक जाताली हांगा आमच्या हरिमंदिराच्या प्रांगणांत थंय सकल, दुसरी जाताली बाजारांत न्यू मार्केटांत आनी तिसरी जाताली ती मुन्सिपाल्टी कडेन. आनी ताजे नंतर पालखी सरळ आबादे फार्या रोडा वयल्यान ती मागीर फुडें वतकीर बोरकार नर्सिंग होमाच्या थंय लेफ्ट मारताली आनी एक सेशन कोर्टा कडल्यान ती अशें रावंड मारून परतीच दामोदर सालांत येताली. थंय दामोदर सालांत भजन जातालें आनीक तें भजन करून आरती जाताली. आनी ताजे नंतर विठ्ठल मंदिरांतली पालखी ह्या पालखेक व्हरपाक येवपाक लागली. आनी दोनूय पालखीचें मिलन जावन ही पालखी मागीर हळू हळू मार्ग काडीत राम मंदिर करून राम मंदिरांतल्यान विठ्ठल मंदिरांत गेली. विठ्ठल मंदिरांत थंय परत भजनाचो कार्यक्रम जालो आनीक मागीर काकाडी आरती करून हो पार जो पालखेचो पार जो आशिल्लो ती पालखी परती बाजारांतल्यान आयली. म्हणल्यार आमच्या तो ABC क्लबा कडल्यान वयर सरून मागीर तशी मागीर आमचो अग्रवालाचें घर आसा, अग्रवाला घराडें गेले. मधुकर मोर्डेकर आसा तांचें घर आशिल्लें थंय गेले आनी थंयच्यान ती लोहिया मैदाना कडल्यान सारकी फेरो मारून पिपळा पेडा वयल्यान
अशी ह्या हातूंतल्यान वाठारांतल्यान आयली मालभाटांतल्यान आनी मागीर नेवगीचे घराडे वचून थंयच्यान ती परती हरिमंदिरां येवन तेजी समाप्ती जाताली आनी ताजे नंतर हांगा देवाचो कालो जातालो आनी त्या कालो जातकीर एक समाप्ती जाताली पूण हळू हळू तेजें स्वरूप आमी मागीर नवी कमिटी आयली नवे भुरगे आयले आनी एक सादारण एक 15-20 वर्सां पयलीं हांगा रस्तो जो आसा नवी हरिमंदिराच्या सकल रस्तो आसा थंय माटोव घालताले आनी त्या मंटपांत आमी आयकलां की मोठे मोठे किर्तनकार महाराष्ट्रांतले हांगा येवप तांचे किर्तन ते सादरीकरण करताले एक निजामपूरकर बुवा म्हणून हे हांगा प्रख्यात अशे हे किर्तन हरदास आनी तांचे किर्तनाचे कार्यक्रमाक अलोट गर्दी आसताली तेन्ना थंय रस्तो फक्त मातयेचो रस्तो आशिल्लो आनी थंय शेण बी काडून शेण सारोवन थंय प्रोग्राम जाताले आनीक ताजे नंतर हळू करून रस्त्यार डांबोर पडलो आनी मागीर प्रोग्राम जावपाक लागले कल्चरल प्रोग्राम जावपाक लागले तातूंत आमी मागीर जेन्ना आमी हातान घेतलें टेक ओवर केलें तेन्ना आमी कांय स्वरूप बदलपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां मडगांवकारांनी उफाटसो प्रतिसाद दिलो त्या हाका आनीक आमी तो रिकॉर्ड डान्स म्हणत ऑर्केस्ट्रा म्हणत हें आमी बंद केलें आनीक भावगितां भक्तिगितां अशे कार्यक्रम करपाक सुरवात केली आनी भजनाचे कार्यक्रम तर आमी डेली करताले आनी हळू करून कशी आमकां थंय 108 वर्सां कशी गेली हें कळुकूच ना सांबाळ लोटलेकाराच्या चाळीन आनी मागीर 1918 सालांत देव हांगा नवी वास्तूंत आयले आनी हे वास्तूचें सुंदरशें स्वरूप आज तुमकां दिश्टी पडटा हाजो आर्किटेक्ट आसा बाब राजू सुंगटणकार आनी एक इंजिनियर आसात अभय कुंकळेकार आनी दोगांनी कसलेच मोबदलो न घेता फ्री ऑफ चार्ज आपली सेवा म्हणून ताणें हांगा रुजू केल्ली आसा ताजे आमी मनांत काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात आनी भितरच्या आमच्या मंदिरांत ज्यो मुर्ती आसात त्यो मुर्ती बेश्टे बसोवपाक जाय म्हणून बसोवना श्री विठ्ठल रुक्मिणीची मागीर गणपतीची आनी एक हनुमानाची आमकां आमी कन्सल्ट केले जे प्रख्यात वास्तू विशारद जे आसात अभिजीत सादले हांकां सखोल ज्ञान आसा ह्या शास्त्रांत मुर्ती कशी आसच्यो त्यो आमी हो प्रकल्प हातीन घेतना अभिजीत सादलेचे आमी गायडन्स घेतलें आनी त्यांच्या मार्गदर्शना सकल ह्यो मुर्ती आमी कारकल हांगा बस्ती शेणै म्हणटा ताजे कडेन करून घेतल्यो आनीक तेंची स्थापना जाली आनीक अशें आतां अशे लोक म्हणटात की हांगा कितें तरी बाबा एक वायब्रेशन मेळटात देवाची सासाय ह्या वास्तूंत आसा लोकांची खुबशी आंगवण्यो हांगा जे पळय सांगणी करतात ती कामां जातात हें आमकां प्रत्यक्षान हांगा दिसून आयिल्लें आसा आमी आतां जे हांगा जे कार्यक्रम जाले ते पयलीं जी आमची दिंडी जाताली ते बाल गंधर्व जालो मागीर मोठे मोठे भीमसेन जोशी सारके आमचे जितेंद्र पंडीत अभिषेकी सारके अशे कलाकार ह्या व्यासपिठाचेर येवन गेले रामदास कामत म्हणत आमचो अजित बाब कडकडे म्हणत आनी एक सादारण म्हाका 2015 एक्झॅक्ट डेट याद जायना महेश काळे हो आमकां कोण तरी सांगलो बरो गायक आसा म्हणून आमी ताका हांगा हाडलो आनी अल्पशे आमी सामके म्हणल्यार नेग्लेजेबल जो एमावंट आसा तो दिलो ताका दिवन ताजी हें आमी गायन जालें हांगा 3 बैठकी जाल्यो ताज्यो आनी तिसरी बैठकी एक म्युन्सिपाल्टी कडेन जी बैठक जाता तर लोकांनी अक्षरशः महेश काळे उबारून धरलो आनी लोकांनी ताका आनी म्हण अशें करून केलें लास्टाक ताका पांय पडून लोकांक सांगचें पडलें की आपूण फुडल्या वर्सा परता आयोजकांक विनंती करता आपल्या हाडात म्हणून तो कार्यक्रम असो म्हणल्यार असो रंगत गेलो कार्यक्रम आनी ताजे नंतर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आज महेश काळे म्हणटा सामको टॉपार गेल्लो आसा आनी ताजी बिदागी बी आतां ती सांगून कळना पूण लोक सांगता ती वेगळीच आसा अशे कलाकार हांगा आमचे ह्या विठ्ठल रुक्मिणीचें व्यासपीठ जें आसा गायनाचें ती व्यासपीठ सोदतात फोन करून सांगतात आमकां कितें दित तें दियात पूण हें आमकां व्यासपीठ जाय म्हणून अशी लोकांची कलाकारांची भावना ह्या देवळाडेन संलग्न जाल्ली आसा दिंडेचे आनी वैशिश्ट म्हळ्यार फोक लोक गोंयभरच्यान आमकां कितें जालें तेन्ना हांगा बॉम्ब स्फोट जालो मडगांवांत आनी तेन्ना खुबशीं आमचेर बंधनां आयलीं की त्या वर्साक फोक लावचो न्ही म्हणून
आणि तातूंतल्यान अशें अशें हळू हळू जे एनवायरमेंटल एक विचार दृश्टीन आमी हो फोग आज आमकां फोग बंद करपाचें कारण म्हणल्यार एक पोल्युशन जालेंच, पूण आनी एक पारंपारीक असो एक फोग हांगा आशिल्लो, एक जे एक गोंयकारांचें एक म्हणल्यार एक आकर्शण आसा, आकर्शणाचो केंद्रबिंदू म्हणून तो फोग आशिल्लो ह्या दिंडेचो. पूण आज आमकां सर्रास सगळे कडेन आमकां फोग दिश्टी पडटा. कोणाले बड्डे जाले फोग, कोणाले लग्न जाले फोग, आनी कोणाले सेलेब्रेशन जाले फोग, म्हणून त्या फोगाचें जें आकर्शण आशिल्लें तें हळू हळू कमी जायत गेलें लोकांचें, म्हणून आमी हो फोग बंद केल्लो. जुली मिळून आम्ही आता उत्तावन केले आसा. या दिंडी महोत्सवाच्या उत्तावनाच्या कार्यक्रमात आमचे भितर आसा प्रमुख पाहुणे म्हणून नितीन साखरे काँग्रेसचो आर्किटेक्ट ताजी घटना, आमचो दिंडी जो अध्यक्ष अध्यक्ष बाब सुभाष कामत, सेक्रेटरी बाब निलेश, उपाध्यक्ष बाब निलेश आणि सेक्रेटरी बाब मनोहर आणि हजारांच्यो सगळ्यो मुख्य रुपायेच्यो पत्रकार भाव म्हणजे म्हाका भावनाचे दिंडी महोत्सवाक 114 वर्सां जाली. हे अत्यंत आयच्या काळांतले आश्चर्य आसा की अगदी ल्हान प्रमाणाचेर सुरवात जालो दिंडी महोत्सव तो आज वाडून वाडून 114व्या वर्सां आज आमी साजरो करतात. मडगांवकारांचो सदांच ह्या महोत्सवाक उत्सव आदार आसता, म्हणजे आपलो स्वताचो फेस्टिवल अशें जाल्लें आसा. आनी मडगांवचो दिंडी फेस्टिवलाक मडगांवचे सगळे लोक भायर रावतात, पणसुरी करून आनी खंय दिल्ली आसा पयलीं शिकतात, पूण दिंडी महोत्सव म्हणल्यार की सगळे जाण परत एक दीस मडगांवां येतात, दिंडीचें दर्शन घेतात. असो फेस्टिवल 3 वर्सां जालीं आतां आनी 3 वर्सां चलता. तातूंतल्यान प्रचाराचें काम जाता, कीर्तनाचे मार्फत वेगवेगळे विचार, सोशल विचार, सामाजिक विचार हे संत लोक आपल्या लोकांकडे दवरतात. तातूंतल्यान समाजाचें प्रबोधन जावपाक मोठो हातभार जाता. हांव अभिजीत साखरेच्या बापायक सामको लागींच्यान वळखुपी प्रकारान साखरे ताणें खुबशे देवस्थानांची कामां केली. हांवें पयलीं देवस्थानांची कामां करतना सुरवातेक खबर नासली. हांवें एकदां सदी सिंगापूर गेलो आनी म्हाका दाखोवपाक भितर दवरपाक एक काम करता पूण हांव म्हजे तरेन आयले पयलीं ना अभिजीत. तेन्ना म्हाज्या लक्षांत जालें की बाबाचो वारसो बाब अभिजीत सारकें मुखार चलोवपाचें ठरयलें. हांव त्या प्रमाणे मुखार वता. मागीर वेर्णाचें जें म्हाळसाचें मंदीर आसा ताच्या कडेन गेलो जाल्यार तें थंय अत्यंत बरें काम केलें. हांव सुरवातीच्या काळांत म्हजो मातसो बारीकसो हांगासर 200 रुपया थंय लागलो आनी तातूंतल्यान एक बरें मंदीर आनी बरें कॉम्प्लेक्स मंदीर जालें. पळोवपाक मेळटा ताचो अभिजिताचो एक खुबशे तातूंत भितर योगदान आसा. वेगवेगळे तरेन ताणें आज वेगवेगळे देवळांनी ताचें नांव आसा. कोणी बरें कितें करपाक सोदता, नवें आयडिया करपाक सोदता जाल्यार ते ताचे कडेन येतात आनी आज दिंडी महोत्सव समिती ताचो हांगा सन्मानीत करपाचो आसा. हांव ताचें अभिनंदन करता. आपल्या हातांतल्यान अशेंच गोंयची संस्कृती मुखार वचची आनी बऱ्यांतली बरी देवळां आनी हांगाच्यान प्लॅन करून डिजायन करून लोकांक येवची तातूंत लोकांक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. दिंडी महोत्सव समितीचें आनी हरिमंदिर कमिटीचें अभिनंदन करता की न चुकता कार्यक्रम अत्यंत बऱ्या पद्दतीन घडोवन हाडटात. म्हाका खात्री आसा की वर्सांनी चड डिस्कावंट त्या ठिकाणी मागीर कोविडा जेवणाचे त्रास जाले पूण आतां तें कांय ना. सगळे कडेन कार्यक्रम बरे उमेदीन जातात. काही कार्यक्रम बरे उमेदीन जातो अशी आस्त करता आनी देव बरें करता. मार्गदर्शना खातीर मोलाची उतरां खातीर फुडें सुवातेर ह्या चलपत्तर सोहळ्याच्या दिंडी महोत्सवाच्या दौऱ्यात इंडिया गुलाम मानेस्तार आमचे स्मृतीचिन्ह देवेंद्र डोले असतील आणि आर्किटेक्ट अभिजित साखरे